ओके आय गॉट यू. पूण तुवें म्हाका थँक्यू म्हणपाची गरज ना. तुवें जें म्हजें तें विचारलां की हांवें फकत तुका साफ सुटावें करून सांगलां. हां, हांवें कितें सांगलां तें मोतीन दवरपाचें ओ ना दवरपाचें तें तुजें तें आसा. एनिवे, टेक केअर. गॉड ब्लेस यू. लॉकडावन म्हणून आख्खो संवसाराचो लोक कुचांबूळ जालोलो आसा. सण एकलो आपलो देशाचो फुडारी आपल्या लोकां पासत नियम मांडलेले आसा. पूण खरेंच हे नियम आमी सगळो लोक पाळटात काय? हो एक मोठो प्रोस जावन आसा आमकां सगल्यांक. आयज ह्या संवसारान कोरोना पिडेक लागून इतलो लोक मरून गेला, तरी पूण आमी इतली बेपरवा कित्याक म्हणून कोत्तात? स्टे होम, मेंटेन सोशल डिस्टन्स, वॉश हँड, यूज सॅनिटायझर. वो सांगपाचो वेळ उरोंक ना. द टायम इज गॉन. आतां जण एकल्यान आपल्या जिवाचो कुयतात घेवपाचो वेळ आयला. लॉकडावन 1, लॉकडावन 2, लॉकडावन 3, लॉकडावन 4 काबार जावन असलीं जायतीं लॉकडावनां येतलीं. कित्याक ह्या कोरोना दुयेंसाक संवसाराच्या खंयच्याय सरकारा लागीं कंट्रोल ना. कंट्रोल आसा जाल्यार जण एकल्या मनशाच्या ताई. आनी तेन्नाच हे लॉकडावन बंद जातलें. आयज मनीस इतलो आपसुवार्थी जालोलो आसा. केन्नाय ह्या संवसाराचो देव दोनी म्हणून पासून तो विसरता. आयज देवान मनशाक एक बरो स्वेग दिलेलो आसा, आपलो दोनी कोंटो वळखून घेवन. इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा, द टायम इज प्रेशियस. टायम वेळ म्हणटाच म्हाका म्हज्या एका आमिगाचो उगडास आयलो. आतांच म्हज्या लागीं फोन करून उलयतालो. केन्नाय अडचण एक सांपडलो जाल्यार म्हाका फोन करून म्हज्या ताय एडवायस घेता. हांवें कितें ताका सांगलां तें तुमकांयशें म्हाका सांगूंक दिसता. इनफॅक्ट वी आर इन द सेम प्रेझेंट सिट्युएशन. म्हज्या आमिगाच्या आवय बापायचो वेडिंग एनिवर्सरी दीस लागीं पावला. द 50th वेडिंग एनिवर्सरी डे. आयज ह्या लॉकडावनाक लागून वर्साच्या वर्साक म्हजो आमीग आपल्या आवय बापायक एक मोलादी गिफ्ट हाडून दितालो. तो हाडून आयज ताका बाजारांत वचप मेळोंक ना म्हणून निराक्षी जालोलो आसलो. हांवें म्हज्या आमिगाक इतलेंच सांगलें, ह्याय वर्साक तुज्यान तुज्या आवयक बापायक मोदीक म्हत्वाचो गिफ्ट तुज्यान दिवंक जाता. आनीक तोय जाल्यार घरांतलो भायर सरो नासतना. वेळ इतली वर्सां तुजे सोबे नासलो आपल्या आवय बापायच्या सांगाताक सारो. खरेंच म्हटल्यार तांकां तुजो तो बाजारांतलो गिफ्ट नाका, पूण बरोबर जाय जाल्यार तुजो मोराल वेळ. वेळ जाणी तुका दिलोलो तुज्या भुरग्यापणाक. आयज ती आशिल्ल्या तुज्या वेळाक आपल्या सोशी सारो. My dear friends, lockdown is like a pause button for all of us. आणि त्या लॉकडावना उद्देशी देव आमकां जण एकल्याक जागयता आपल्या कुटुंबा सांगाता इल्लोसो वेळ सारो.